आमच्या पोटाचो विषय हो. So target actually एक लोकांचो विषय. What is your say on that Sankwan issue? Bhutani. सी येदे व्हडले प्रोजेक्ट म्हाका दिसता गोंयान उपकारना. कळ्ळें न्हू तुका? गोवा बींग अ व्हेरी स्मॉल स्टेट वी शूड कीप इट फॉर द जनरेशन नेक्स्ट. जनरेशन नेक्स्टाक कितें मेळटलें? तर येदे व्हडले प्रोजेक्ट येवपाक लागले. आख्खी विलेज ऑर टावन आहा वो सिटी जी आहा तेजें हेंच चेंज जातलें, नक्षाच चेंज जातलो. आतां आमचे विलेजीन पर्रा विलेजीन जर तूं 200 फ्लॅटां येयलीं नक्षा चेंज. सो अशें आमी वचपाचो हांव स्पेशली टू द टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर. देर इज नो वॉटर, देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी. हाव आर वी गोइंग टू गिव फॉर दीस पीपल फॉर द न्यू फ्लॅट्स वीच आर गोइंग टू कम 400-500 फ्लॅट्स. उदक आनी इलेक्ट्रिसिटी खंयसून दितले आमी? सेवेज ट्रिटमेंट प्लांट ना, चलो ना एकूय सारको. सो न्यू टीसीपी न्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा रिक्वेस्ट करता रिव्यू करपा जाय म्हणून. हो खंयचे न्यू Adani डेव्हलपमेंट Adani project is in south. As a MLA of the state, I told you what is this of the people. People don't want Goa to be becoming like Mumbai. Mumbai म्हणजे व्हडले टॉल बिल्डिंग्स, दिल्ली व्हडले टॉल, गुरगांव व्हडले टॉल बिल्डिंग्स. सो कोस्टल बेल्टाक जे कितें ट्युरिजम इंडस्ट्री वाडपाक जाय ते खातीर आमी परमिशनां दिल्ली की हॉटेलां येवची म्हणून. दॅट इज वेगळें. आतां हे जो प्रोजेक्ट येता तो हॉटेलां न्हू, ही सगळीं फ्लॅटां. कितली म्हणून फ्लॅटां येवची? सो तेजी स्टडी एक्चुली करपाक जाय आनी ते वी शूड नो दॅट कॅरींग कॅपॅसिटी ऑफ अ विलेज ऑर कॅरींग कॅपॅसिटी ऑफ अ सिटी of whether it is Vasco town or whether it is Mapsa or whether it is any village, Parra, or whether it is even Giri, what is the carrying capacity? कितले आनी घेवंक जाता? आमचे लोकल बांदता, वी वेलकम द लोकल्स टू बिल्ड. आतां जो भायलो येयलो, कोणूय येयलो आनी जो जर 400-500 फ्लॅटां बांदपाक लागलो जाल्यार इट इज गोइंग टू चेंज द टोपोग्राफी ऑफ दॅट एंटायर एरिया. सो इट इज गोइंग टू बी बॅड फॉर द फ्युचर. तेजें उदक खंय वयतलें, खंय पाजारतलें, तेजें सेप्टीक खंय आसतलें, तेजें वॉटर उदक कोण दितलो तेका हाडून इतलें. म्हणजे एज इट इज देर इज वॉटर स्कॅसिटी. सो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कॅन म्हणजे दुसऱ्या लोकांक त्रास जातले तेका उदक दिवपाक. सो ह्या संदर्भात तुम्ही टीसीपी मिनिस्टराक मेळटले ना? आमी मेवतले बिकॉज वी हॅव मेड वन मेमोरेंडम टू हिम. म्हणजे एक लेटर केला आमी ताका फ्रॉम पार्रा पंचायत दॅट विलेज लेवलाक कितें जाय पळय तें म्हणजे वॉट सॉर्ट ऑफ हावजींग शूड कम. इट इज दीस वॉट वी आर गोइंग टू गिव हिम अ रेप्रेजेंटेशन विथ द हाव द प्लॅनिंग शूड बी ऑफ अ विलेज. आतां आमची विलेज पार्रा तुमी येवन पळया आमी कशी दवरल्या ती. वी डोंट अलाव बीग प्रोजेक्ट्स टू कम, बीग फ्लॅट्स टू कम बिकॉज वी डोंट हॅव द इन्फ्रास्ट्रक्चर. इन्फ्रास्ट्रक्चरूच ना, उदकूच ना जाल्यार कशें दिवप तें? आतां कोण पार्रा विलेजीन येवन म्हणत आपूण 400 फ्लॅटां घालता वो 300 फ्लॅटां घालता. जागे आहा पूण घालीत जाल्यार उदक खंय आहा? सेवरेज खंय घालतलो? इलेक्ट्रिसिटी कहो दितलो गव्हर्मेंट ताका? इलेक्ट्रिसिटीच ना म्हणटा न्हू, पावर ना. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आर देर एंड फॉर दॅट वी आर गोइंग टू स्पीक टू द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर TCP that our village or any village what he is going to plan in the future should be like this. नाजाल्यार आमी गोंयचे हेच चेंज जातले. जे आमची सुशेगाद विलेजीस म्हणटा आमी, जे आमचे टोपोग्राफी आहा, जे आमचे ब्युटिफूल आर्किटेक्चर आहा, जो ओल्ड आनी न्यू आहा तो चेंज जातलो. इट वील लूक लायक आतां तुमी वचून आसागांव पळया. Asagaon was very beautiful village once upon a time. So today what is Asagaon? Go and see. Put a drone over there and you will come to know what I am talking about. सो हेका सगळे रिस्पॉन्सिबल टीसीपीचे एक्ट्स आहा पळय ते रिस्पॉन्सिबल शे दिसता. कारण ना एक्स नो इट वॉट द TCP डिपार्टमेंट डज. एकदा फायल येयली काय ते एप्रूव करता. सो आतां कितले एप्रूव करपाचे? पंचायतीचो रोल ना. कितले एप्रूव करपाचे? म्हणजे फायनली जे एंड आहा पंचायत कॅन डिनाय इट. Panchayat can deny and send a file back saying we don't have the infrastructure. तुमचे रेस मागता प्रोजेक्ट